बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो सांपावलोनु कोरिंतगरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्राचेर एक धाकटो एक आमी नियाळ करया. हें पत्र आमी शिकोवंक सुरू करया. सांपावलोनु पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवचें जाल्यार नव्या सल्ल्यांत बरयल्लीं 13 अधिकृत पत्रां आसात. हीं पत्रां भोव सुरविले क्रिस्तांव कशें जियेले, आमची पवित्र सभा कशी सुरू जाल्ली, कितें पुरो समस्या आशिल्ले हें पुरो समजूंक एक दरलो आसो म्हणयत. आनी बरयल्या सांपावलोन बरयल्ल्या पत्रां पैकी कोरिंतगरांक बरयल्लें पयलें पत्र भोव प्रमुख म्हणून सांगतात. देखून आयच्या दिसा असो एक मोठव्यान धाकटुलो एक अध्यायन आमी करया. देखून पयल्यान आमी पवित्र पुस्तकांत पळयत सांपावलोन कोरिंतगरांक 2 पत्रां बरयल्यान. उरिल्लीं 2 म्हणून सांगयात. निजाकी पळोवंक गेल्यार कोरिंतगरांक बरयल्ल्या पत्राचेर अध्ययन केल्ले पवित्र पुस्तकाचे शिकपी म्हणटात सांपावलोन कोरिंतगरांक उण्यारी 7 पत्रां बरयल्यान. 7 पत्रां उरल्यांत 2 आनी त्या 7 एक 2-3 कुडके हेर पत्रांत आसात म्हणटात. कितेंय जावं थोड्यो संगती आमी समजूंच्यो. पयल्यान हें कोरिंत खंय आसा? कोरिंत एक भोव फामाद शहर एशिया आनी तशेंच युरोपाक एक गांस जावन आसचें जाल्यार एक बंदर शहर. एका कुशींत हांव एशिया कडेन ते याद करूंक शकतात आनी एका कुशीन युरोपा कडेन. देखून दोनीय कुशीचीं तारुवां त्या गांवाक येवचीं आशिल्लीं. देखून हें एक भोव फामाद त्या वेळार भोव फामाद शहर जावन आशिल्लें. हें शहर पयलें ग्रीक शहर जावन आशिल्लें. ग्रीक थंयच लागींच आसा ग्रीस, तें तांचें तें शहर जावन आशिल्लें. पूण सादारण 146 इसव्यांत रोमागरांनी तें शहर संपूर्ण जावन नाश केलें. आनी लगभग 100 वर्सां उपरांत क्रिस्त शक 46 थोडे म्हणटात 44 म्हणटात, थोडे 46 म्हणटात, ह्या इसव्यांत जुलियस सिझरान हें शहर परत बांदलें, परत नवीकृत केलें. आनी ह्या शहरांत जायते म्हणजे वेगवेगळ्या धर्माचे आशिल्ले. सुदैवी आशिल्ले, दुसऱ्या गांवांत हांव आयिल्ले आशिल्ले, जायते ग्रेस्त आशिल्ले, अशें एक 100 गांव म्हूण सांगयत. सांपावलोन कोरिंतांत सादारण ताच्या दुसऱ्या मिशनरी पयना वेळार हांगा बवर्त स्थापीत केल्लो. सादारण क्रिस्त शक 49-50 इसवेंत हांगा सादारण 1.5 वर्स सांपावलो रावुल्लो आनी जेजूची शुभ वार्ता ताणें थंय परगट केल्ली. धर्मदूताच्या कृत्यां पुस्तकांत जर आमी पळयत 17व्या अध्यायांत आथेनांत पवित्र शुभ वार्ता परगट करून जाल्या उपरांत थंय हांव तो कोरिंताक आयिल्लो. 18व्या अध्यायांत धर्मदूताच्या कृत्यां पुस्तकांत हाचे विशयांत आमी आयकत. तर मोगाच्यानो हें पत्र क्या दाळा ताणें बरयल्लें. आतां थंय शुभ वार्ता परगट केल्ली 49 इसव्यांत. बरयल्लें हें पत्र सादारण 53 या 54 इसव्यांत, म्हळ्यार सादारण स्थापीत करून 4-5 वर्सां उपरांत. तो थंय शुभ वार्ता परगट करून जाल्या उपरांत सांपावलो दुसऱ्या आपल्या मिशनरी पळयन मुखार सुरू येता आनी एफेसांत आसतना थंय ताका कोरिंताच्या विशयांत आयकूंक मेळ्ळें. कोरिंतांत आसच्या पवित्र सभे विशयांत ताका आयकूंक मेळ्ळें, थंय आसच्या समस्या ताका आयकूंक मेळ्ळें आनी ह्या कारणाक लागून सांपावलोन हें पत्र बरयल्लें जावन आसा. सांपावलो जाय की कोरिंतांत हांव एक इल्लोसो आमसोरान गेल्लो म्हूण सांगयात. भौशा ताचे विरोध कांय कंप्लेन आयिल्लें की कितें म्हणून सारकें आमकां कळीत ना. तज्ञ म्हणटात थंय सांपावलो विरोध दंग उपजाल्ल्यान ताणें थंय हांव एमर्जन्सी म्हणल्या पयलीं ताणें वचचें पडलें. आनी ताच्या जाग्यार आपोल्लो धर्मदूताच्या कृत्यां पुस्तकांत 18व्या अध्यायांत ताच्या विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा आपोल्लोन गवळीक वावरू दिल्लो. आतां मोगाच्यानो हें पत्र बरोवंक कारणा कितें म्हणून जर आमी पळोवचें तर जाल्यार पयलें आमकां पळोवंक मेळटा
7व्या अध्यायाच्या एका वाक्यांत आनी तशेंच 16व्या अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळटा. सांत पावल बरयता, आतां तुमी म्हाका बरयल्ल्या संगते विशयांत म्हजी जाप ही. म्हणजे पयलें कारण ताणींत कोरिंतांत आशिल्ल्या क्रिस्तांवांनींत पावलूक एक पत्र बरयलां. अळे आमच्या लागीं असले समस्या आसात, हांगा आमकां काले म्हूण समजना. तुवें तशें सांगलें, आतां आमच्या मदें दुसरोच एक वाद उब जाला, अशें दुसरे शिकोवचे आसात. हाचो अर्थ कितें, हें कितें करियेत म्हणून थंयच्या लोकांनी पावलूक हें पत्र बरयलें. देखून पयलें कारण तांणीच तांच्या लागीं आसले समस्ये पावलूक समजोवचे खातीर, कितें पावलू तांच्या लागीं नासलो, पयस आसलो, एफेसांत आसलो, देखून तांणी पत्र बरयलें. ताका जाप जावन सांत पावल बरयता, हें पयलें कारण. दुसरें आमी पळोवचें जर जाल्यार पयल्या अध्यायाच्या 11व्या वाक्यांतच आमकां पळोवंक मेळटा, क्लोयेच्या कुटुंबाच्यांनी पावलूक भेट दिल्ली. क्लोये एक स्त्री म्हणून तज्ञ म्हणटात, आनी त्या व्यक्तीन आनी ताच्या कुटुंबाच्यांनी पावलूक भेट दिल्ली. देखून तांणी भोवशा पावलू कडेन सांगलें अशें आसा. एक पत्र आयलां, बराबर एक कुटाम आयलां पावलूक भेट करूंक, आनी ताचे कडेन तांणी विवर दिला. तशेंच पावलून ताच्या पयलें एक पत्र बरयल्लें म्हणल्यार बरी आमकां बगता. 5व्या अध्यायाच्या 9व्या वाक्यांत जर आमी पळयता तर जाल्यार सांत पावलूनी एक ताच्या पयलें 9व्या अध्यायांत पळया, 5व्या अध्यायाच्या, हांवें तुमकां बरयल्ल्या पत्रांत, तो सुरू करता 5व्या अध्यायाच्या 9व्या वाक्यांत, हांवें तुमकां बरयल्ल्या पत्रांत, हांवें अशें सांगलें तें तुमी अशें अर्थ करून घेतलां, सूख करून अर्थ घेतलां. म्हणजे ताच्या की पयलें हें पत्राच्या की पयलें आनी एक ताणें पत्र बरयलें, तें ताणें सारकें समजून घातलें, तें उलटा करून ताणें इंटरप्रेट केल्लें, त्या खातीर तें सारकें करचें की सांत पावल बरयता. आनी तशेंच जर आमी पळयता 6व्या अध्यायाच्या 12व्या वाक्यांत आनी तशेंच 10व्या अध्यायाच्या 23व्या वाक्यांत क्रिस्तवान कितेंय करियेत. सांत पावलूचो एक वाद आसलो, म्हणजे नियमशास्त्र सुन्नत एका क्रिस्तावान करिजे म्हण ना. कित्याक जुदेव धर्मांत कन्वर्तार जाल्ले, क्रिस्तवांनी जुदेवां बरीच नियमशास्त्र पाळिजे, तांच्या बरीच सुन्नत करिजे म्हणून शिकयताले. पूण सांत पावलून म्हणलें ना, नियमशास्त्र वरवीं मनीस नितीवंत जावचो न्हय, जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरले वरवीं तो नितीवंत जावचो, त्या खातीर नियमशास्त्राची गरज ना म्हणून ताणें सांत पावलून शिकयलें. हेंच घेवन थोड्यांनी कितें केलें, कोरिंतांत कितेंय करिया सायब, आमी क्रिस्तांव जाल्यार आमी पातयेले जाल्यार कशेंय जियेत, आमकां कसलेंच नियम ना म्हणून लैंगीक सडिळायांत भोव मुखार गेल्ले. व्यभिचार आनी कशें कशें जियोवचें भोव खोटी जिणी तांची जाल्ली. 5व्या अध्यायांत व्यभिचारा विरोध फैसाल म्हणून सांत पावल ह्या विशयान शिकयता. इतलें कठीण आसा गे. सांत पावल म्हणटा तुमी रुदान करिजे, कित्याक एकल्यान आपलेच मावशेक दवरून घेतला. दुसऱ्या वाक्यांत आमकां आयकूंक मेळचें, आपलेच मावशेक दवरून घेतला. तसलो लैंगीक सडिलायचो एक प्रस्ताव थंय आसुल्लो. देखून हाचे वरवीं जायतो समस्यो थंय पवित्र सभेंत आसुल्लो. तशेंच मुखार आमी पळोवचें तर जाल्यार निमाणें जेवण ह्या आमी कितें आयतारा दीस आमी संभ्रमता एवकरिस्त, तो एवकरिस्त संभ्रमतानाय तांचे मदें समस्या आसले. ग्रेस्तांचे येवन तांचे एकल्याक जेवताले, दुबळ्यांक हिंसिताले आनी ते बरें करून ते जेविनासले. ते मात पावणातल्याक तांचे मदें बुदवंतू आनी बुद्धू म्हणल्यार बरी थंय एक वाद विवाद आसलो. कोणाक ग्लॉसलालिया म्हणजे पवित्रत्म्याचें देणें भासांनी उलोवचें देणें आसा तो व्हडलो व्यक्ती म्हूण चिंताले, आनी कोणाक तें ना तें कांय फायद्याक नासलें. सांत पावलून तें चड वापरूंक नासलें. तें देणें ताका आसलें तर जाल्यार तें देणें पवित्रत्म्याचें देणें ताणें चड वापरूंक नासलें. कित्याक की म्हळ्यार सांत पावलू आतेना तावन म्हळ्यार ग्रीक देशांत तावन तो कोरिंताक गेल्लो शुभवार्ता प्रगट करतना. आमी 18व्या अध्यायान धर्मदूतांच्या कृत्यां पुस्तकाच्या 18व्या अध्यायान जर आमी वाचता तर जाल्यार सांत पावलू आतेनांत भोव शाणो म्हळ्यार मनशाच्या बुदवंतकाय मुखांतर जेजूची शुभवार्ता प्रगट करूंक प्रयत्न केल्लें दिसलें एक सन्निवेश आमकां पळोवंक मेळटा. कित्याक ग्रीक लोक तत्वज्ञानी बुदवंत लोक तांचे कडेन उलयचे जाल्यार
तांचेच भाशेन बुदवंत मनशांच्या भाशेन उलयचे म्हणून सांग पावलो एका रितीची चूक केली म्हणून सांगत आणि तशें सांगिल्लें जाल्ल्यान तशें तो उलयल्लो जाल्ल्यान जर आमी पळयता धर्मदूतचें कृत्य पुस्तकांत 18व्या अध्यायांत ना 17व्या अध्यायाच्या सादारण एक 16व्या वाक्यांत हांव सांग पावलो आतेनान म्हणून आमकां पवित्र पुस्तकांत सायड हेडिंगच आसा नव्या सल्ल्याच्या आणि थंय तो एकच एक शब्द जेजूच्या खुर्सा विशयान उलयना जिवंतपणा विशयान उलयता पूण खुर्सा विशयान उलयना कित्याक खुर्सा विशयान उलयलें जाल्यार ते काल जिंतात पण ना म्हणून पूण निमाणे वाक्यांत 17व्या अध्यायाच्या निमाणे वाक्यांत आमी पळयलें तर जाल्यार सांग पावलो तांचे कडेन जेजूच्या जिवंतपणा विशयान उलयतना ते म्हणटात मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा विशयान आयकतच तांच्या मदल्या थोड्यांनी ताच्यो तारीफो केल्यो आसले आनी हेर म्हणाले ह्या विशयांत तुवें उलोवचें कितें आसा तें आनी एक फावटी आमी आयकता म्हळ्यार तांकां तें समजूंक ना सांग पावलो व्हडली जानवां यूज केली जाल्यार कॅर केला ना आनी हें डिसअपॉयंटमेंट घेवन थंयच्यान आतेन येता सांग पावलो कोरिंताक गेल्लो पयल्या दुसऱ्या मिशनरी पयल्या वेळार आनी थंय सोमां उलटें करता थंय बुदवंतगाय वापरूंकूच वापरना खुर्साची बुदवंतगाय मात्र वापरता खुर्साची जानवाय मात्र वापरता खुर्सा विशयान उलयता देवान आनी ह्या खातीर तो म्हणटा जुदेव खुणां मागतात आनी ग्रीक जानवाय सोदतात पूण आमी खुर्साचें पिशेपण परगडटा म्हणटा म्हळ्यार देवान कशें खुर्सार जेजूच्या मरणा मुखांत सोडवून दिली हें फोकस जावन शिकयता आनी अशें शिकयतना कोरिंतांत आशिल्ल्या थोड्यांनी चिंतलें कोरिंतांत थंय ग्रीक देशाचो वसाहत जावन आशिल्ल्यान पयल्या जावन आशिल्ल्यान थंय ग्रीक देशाचे आसात बुदवंत मनीस जायते आसात ते म्हणटात पाऊल व्हडलो बुदवंत मनीस न्ही अपोल्लो जायतो बुदवंत मनीस धर्मदूताच्या पुस्तकांत 18व्या अध्यायांत अपोल्लो विशयान आमकां आयकूंक मेळटा बुदवंत मनीस देखून थंय ग्रुपिजम सुरू जाता हांव अपोल्लोसो हांव पावलोसो हांव पेद्रूसो हांव जेजूसो अशें थंड विभाजन जावन त्या हातू कोरिंताच्या पवित्र सभेंत तो समस्या आसा अशें आनी कोणाक हें पवित्रत्वाचें देणें म्हणजे विविध भासांनी उलोवचें देणें आसा तो सगळ्याचें चड बुदवंत म्हणलें तसलें एक चिंता आसलें देखून सांग पावलें खंडन करता आनी कोरिंतकारांक बरयल्ल्या त्या पत्राच्या 12व्या 13व्या आनी 14व्या अध्यायांत निजायकी पवित्र म्हणजे श्रेष्ठ देणें खंयचें घे म्हूण तो शिकयता मोग जावन आसा तें श्रेष्ठ देणें न्हय भासांनी उलोवचें न्हय अजाप करचें न्हय आनी कितें करचें मोग सगळ्यांचें श्रेष्ठ देणें जावन आसा म्हणून एक विशेश रितीचें एक बरो हातूंत पळोवंक मेळटा मोगाचें न्हू हें पत्र आमी पळोवचें तर जाल्यार तो 5 सकळ पत्रांनी आसच्या बरीत एक 5 विशय आसात पयल्यान नमान म्हळ्यार तांकां ग्रीट करचें हांवें बरोवचें अशें म्हणून सांग पावलो तें सुरू करतना पत्र सुरू करतना ताची एक बरोवची एक शैली आसा ती आमकां पळोवंक मेळटा आनी तो सुरू करता पळया देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी ताच्या भावा डॅश 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 कोरिंतांत आसलेले देवाचे पवित्र सभेक बरोवचें देखून पयलें तसो नमान दुसऱ्यान दिनवास आसा म्हळ्यार देवान आमकां आपयलां तुमकांय आपयलां ताच्या पवित्र सभेंत आपयलां तशें एक तांकां एक ग्रीट करचें आसलें आमचें कितें आपोवणें आनी तिसऱ्यान आसा ह्या पत्राचे प्रमुख विशय कितें प्रमुख विशय आसात आनी चवथ्यान बुधबळ आसा आनी निमाणें संपणी देखून ह्या पत्रांत तेंचे प्रमुख विशय जर आमी पळोवचे तर जाल्यार पयल्यान आसा पवित्र येदोळसो हांवें सांगिल्ले प्रमाणे पवित्र सभेंत थंड ग्रुपिजम दुसऱ्यान आसा नैतीक आक्रमांचें खंडन नैतीकता जीवन शैलींत तांच्या जायते खोटे संगती आशिल्ल्यो देखून त्यो संगती खंडन करना त्या खातीर हांगा लैंगीक सडिळाय आसा खाजरी बेसा विशयांत शिकयता आंकवारी आनी खाजार जायनातल्या विशयांत तो शिकयता बॉम्ब्यांगर पिल्लें खाण आसा तें खावयेत गी खावंक नजो गी कित्याक खावंक नजो केल्यार कितें जाता त्या विशयांत तो शिकयता ताचे उपरांत देवस्तुते वेळार कितें करयेत कितें करूंक नजो स्त्रियांनी कशें चलाचें दादल्यांनी कशें चलाचें ह्या विशयांत आसा आत्मीक देण्या विशयांत आसा आनी जिवंतपणा विशयांत आसा जेजूच्या जिवंतपणा विशयांत आनी त्या जिवंतपणांत कशें आमकां वांटो आसा म्हणून सांग पावलो कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत भोव सोबीत रितीन शिकयता तर बघाचें न्हू हें एक प्रस्तावण मात्र
सांपावलून कोरिंतकारांक बरयल्लें हें पत्र जायते बोगडां जायते चिंता जायते समस्ये सुरविल्या इगर्स मध्ये कितें आसले ते सगळे सांपावलो एड्रेस करता देखून ह्या दिसांनी हें इल्लें पत्र वाचया आमचे पुर्वज कशे जियेल्ले कितें समस्या आसले तसले समस्या आजय आसात गे ते आसा तर जाल्यार कशें फुडें करयत नीज जावन पवित्र आत्म्याची देणी म्हळ्यार कितें जेजूच्या हजरपण कशें बगयत आनी प्रत्येक जावन त्या जिवंतपणा विशयान कित्याक आमी जायते फावटी मरण जाताना जावं पुरो फिरगजेंत वाड्यांत या आमच्या कुटुंबांत मरण जाताना जायते तरे गोंधळ जायते हेर धर्मतावण प्रेरीत जावन मरणा विशयांत आमच्या मतींत आसात ते सगळें शिकया ह्या पवित्र सुबित ह्या पत्रांत कितें पुरो आसा म्हूण शिकया देखून तुमकां समेस्तांक बरें मागता फुडल्या दिसांनी ह्या पत्रांत आसचे प्रमुख विशय एक एकच आमी शिकतले देखून तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा हें पत्र वाचया आजची ग्रेस्तकाय साखया देव बरें करूं